पुणे वास्को रेल्वेचे वेळापत्रक बदलचे अशी मागणी करून ह्या रेल्वेचे प्रवाशांनी बिरेस्तारा मडगांव आंदोलन केले. रेल्वे आडावन दल्ली. रेल्वेचे वेळापत्रक बदलिल्ल्यान वास्को कामाक उसरां पावतात अशें लोक म्हणटात. ट्रेनीचे वेळापत्रकाचेर रेल्वेच्या अधिकाऱ्यां कडेन उलोवपाचें उतर रेल्वे पुलिसांनी दिले उपरांत लोकांनी आंदोलन फाटीं घेतलें. तेणी कितें केलां माजोड्डा आमची गाडी हांगा दवरल्या आनी पुन्हा येना कडल्यान पयलीं सोडल्या. ती येना कडल्यान सोडून तेंगे काय फायदो ना तेंगे बेगीन सोडून कित्याक तांकां कितल्या टायम उरल्या कोता येता हरशीं हांगा आनी आमी हांगा टायमार पावपाक जाय. पण आमची गाडी हांगा दवरल्या ती गाडी थंयच्या हांगा सोडल्या. नेक्स्ट टायम तांणी कितें करपाक जाय ह्यो ज्यो गाड्यो आहा न्ही त्यो थंय स्टॉप करून दवरपाक जाय आनी लोकल गाडयेक पयलीं लुगार दिवपाक जाय वचपाक. आमकां हिंगा गाडये टायमींग 7:30 टायमींग सडनली 7:30 7:35 येयली मागीर 7:40 येयली 45 येयली. आमी मानताय संस्थाय आज कितें 8:10 गाडी येवपा आनी आमकां कामां पावप केदोना आमकां जबाबदार ना. आमकां एकल्या वास्को कामाची जबाबदारी आहा. हें कितें टायमींग ना गाडयेको. We want the train timing to be shifted to the old timings, Portuguese time, because at that time we reach office early. But we start at 8:30 and the train is coming at 8:20 here and we are reaching late to office. Every day it's coming late. They are not giving us clear signals at all. So we request the railways to kindly change back to the earlier timing so that we reach in time to office. They will stop the train. They are hesitating because it is not running in time. Their allegation is it is not running in time. What accidents have been done? See, I want to check up with the Hubli because this train is starting from southwest, Hubli. So we will check up with them because they are already given applications to the. 10 जुलै मेरेन व्हाईट वॉटर राफ्टिंग स्पोर्ट्स चालू जातलो अशी घोशणा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो चेअरमॅन आमदार निलेश काब्रालान बुधवारा केली. दर्यादेग वाठारांत चलपी वॉटर स्पोर्ट्साचेर कसलेंच नियंत्रण हाडपाचो महामंडळाचो विचार ना ही गजाल काब्रालान स्पश्ट केल्या. कांय आमदार ह्या येवजणेचेर बेठेच कितेंय उलयतात अशेंय काब्राल म्हणटा. 2-3 MLA आमचे कलीग आसा बोलते स्टेटमेंट काडटा. सो दिशाभूल जावचें न्ही आमचे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटरांक. इट इज अ क्लियर मेसेज ऑन द टेंडर. त्या टेंडरान म्हज्या GTDCचे रूमान गेस्ट येता म्हाका कडेन विचारता की आमकां वॉटर स्पोर्ट्स फेसिलिटी करपाक जाय. वी वॉन्ट टू एन्जॉय वॉटर स्पोर्ट्स फेसिलिटीज वेर वी शूड गो. म्हाजे कडेन ते लोक ना न्ही. हांवें सांगलें तूं वच बाणाले वचून तूं कर, तूं काळंगूट वचून तूं कर, खंय करचें म्हण म्हाका विचारता. जाल्यार ते मनीस म्हजे रेजिडेन्सीक घालपाक म्हजें एम्प्लॉयमेंट करपाक तो टेंडर काडलेलो आसा. थ्रू माय एफर्ट्स बाय कॉन्स्टंट प्रेशर्स बाय मुवींग अरावंड एवरीवेअर I have taken permission from the forest. I am taking permission from irrigation department, and by 10th of July, most probably we will be having a white water rafting adventure sports in Goa, which was never there. सांखळे पालिकेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार जाल्ल्यान पालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमचो अशी मागणी विरडी यूथ असोसिएशनाचो अध्यक्ष दामू घाडीन केल्या. पालिकेत 84 लाखांचो घुसपागोंदळ जाला म्हणपाचो आरोप घाडीन केला. सांखळेचो एक नगरसेवक लाडली लक्ष्मी येवजणेचे बोगस फॉर्म लोकांकडच्यान भरून घेता असो दावोय दामून केला. ती बरखास्त करची ना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर जर एक अपॉइंट करता तेजे कडेन सोंपोवचें. खुबशे घोटाळे जाल्ले आसा. 84 लाख रुपया येयल्ले ते सुद्दां म्हाजे कडेन आसा अंडर JRC. तो फंड तेंच्यांनी सगळो गैरवापर केल्लो आसा. म्युनिसिपालिटी जे जाग्यार शिफ्ट केल्या तीच तेंच्यांनी व्हेल्या तीच म्युनिसिपालिटीच बिल्डींग बेकायदेशीर आसा. हायकोर्टान पिटिशन फायल केल्लें आसा. आजून फॉर्मां येवंक ना कांयच जावंक ना तांचें. फक्त पेपरार डिक्लेअर जाला पूण कायदेशीर सोपस्कार अजून पूर्ण जावपाच्या. अशें हातून आतांची निवडणूक फुडें म्युनिसिपालिटीच्यान 6-7 म्हयने लागचेले आसा. आनंद नायक जो नगरसेवक आसा हो आख्ख्या गांवांत फॉर्मां आपुणूच आपूण लाडली लक्ष्मीची ही फॉर्मां ही लाडली लक्ष्मीची फॉर्मां आपूण स्वता घरा वचून लोकांक दिशाभूल करून भरता. हे स्वताच्या हँडरायटिंगान फॉर्मां आसा ताचे भरलेले हे फॉर्म. कला अकादमीचे भजनी सर्तींत अंदू वट्ट 316 पंगडांनी वांटो घेतला. तातूंत बायलांचे 170 पंगड आसात. अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघांनी म्हायती दिली. गोंयचे आद्य कवी आनी नाटककार कृष्णपद बांदकाराचो जल्मदीस गोंयचो रंगभूमी दीस म्हणून मनयताले. ते निमतान 11 जुलयाक खासा कार्यावळ जातली. पुरुष, महिला आणि बाल
अशा 3 गटांत मेळून ह्या स्पर्धे खातीर एकंदर 316 संस्थांनी आपली नामांकनां भरल्यात. 300च्या वयर एकूण भजन स्पर्धेत पथकां जावपाची ही पयलीच खेप जावन आसा. ही महिला कलाकारांच्या भजनी स्पर्धेंत ह्या वर्सा 170 पथकां आसा. श्री कृष्णम भट्ट बांदकर आमी जशें पयलीं जाहीर केल्लें हांवें पयल्या बैठकीन की बांदकरांचो जयंती दिन आमी गोमंतकीय रंगभूमी दिन म्हणून हें करतले, साजरो करतले. तर तो गोमंतकीय रंगभूमी दीस आतां 11 जुलय 2012 ह्या वर्सा दर वर्सा जावपाचो आसा. आनी आमचें नाट्य विद्यालय ह्या वर्साच्यान एका नव्या जोमान स्टार्ट जाता. कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाक विद्यार्थी मेळनात, विद्यार्थी येना तशी एक खंत आशिल्ली. खूब जाणांगे पूण आमकां पूर्ण विश्वास आसा की आमकां एडमिशना खातीर खूब कडल्यान विचारणा जाल्या. म्हणटकच अंदू बरो प्रतिसाद मेळटलो अशें आमकां दिसता. आनी